पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोणेचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्याक हाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे ॲक्टिव्हिजम, गोंयकारांची पल्स पळया सिटीग्रामात। चिंबलच्या पंचायतीच्या आणि लोकांची मागणी असली की IT प्रोजेक्टाचेर तांकां प्रेजेंटेशन दिवचें। हेंच्या खातीर आज परवरी हांगा तांकां प्रेजेंटेशन दिवपाक जालें आनी रोहन खंवट्यान सांगलें की अशें कोणाक IT बद्दल प्रोजेक्टा बद्दल कोणाक विचारूंक जाय जाल्यार तेंच्या खातीर सुद्दां प्रेजेंटेशन आपूण दवरतलो अशें ताणें सांगलें। चिंबला पंचायतीक झेडपीक आनी आमदार बाब टोनीक आमी आज प्रेजेंटेशन दिवपाक डेट थारायल्ली। आज तांकां प्रेजेंटेशन दिवन पूर्ण चिंबला वॉट इज द प्लॅन अलॉंग विथ द व्हाईट पेपर दॅट हॅज बीन शेअर्ड विथ देम इम्पॉर्टंट आशिल्ले पार्टिसिपेटिव्ह डिस्कशना खातीर तांचे इनपुट्स घेवपा खातीर की बाबा तांचे सजेशन्स कितें आसा तांकां कितें दिसता त्या प्रमाणे। सेकंड फेज नेक्स्ट विकान 11 तारखेक वी वील बी डुईंग a presentation with all the MLAs and ministers whom we have invited, and we are also issuing a press note की ज्यांका जाय हे प्रेजेंटेशन ते प्रेजेंटेशन नाल्यार तांकां कळपा जाय प्रोजेक्टा खातीर म्हणजे खऱ्या अर्थान तांचे सजेशन दिवपाक तांणी बरोवचें। वी वील कॉल देम इन, वी वील इनवायट देम ऑन अ कॉमन डेट फॉर दॅट ऑल्सो। चिंबला IT पार्क आनी परवरीचे सगळेंच रेडी जालें जाल्यार म्हाका दिसता 14 ते 18 म्हयन्या भितर रेडी जातलें। ब्रस्तारा रातीन हांगा एक बायणां एका घराच्या फाटल्या भागाक उजो पेटून हांगा बरो व्हडलो आकांत जालो। वास्कोच्यान इमिजिएटली फायर ब्रिगेड 2 फायर ब्रिगेड येवन एक अदमास 45 मिनट्स फायर फायटींग करून तो उजो कंट्रोलाक हाडलो। उजो कसो पेटलो हाजो की अजुनी ताजें शोध जावंक ना, पूण एक अंदाजे 2 लाख रुपया सुमार लॉस जाले। तो पात्रांव जो आसा अलेक्स डिसूजा तो खंय लग्नाक गेल्लो आनी शेजाऱ्यांनी उजो पळयतकर रोखडोच फोन करून लोकांक सगळ्यांक फायर ब्रिगेडीक बी इन्फॉर्म केलो। हांव काजराक गेलोलो आसलो, काजरा वचून येता म्हणल्यार म्हाका कोणें फोन केलो की घराकडेन उजो लागलो म्हणून। उजो घराकडेन येता म्हणून सगळे काबार जालेले, किचन तो आख्खे लासून काबार जाला आनी बेडरुमान पासून उजो लागलो आनी म्हाजे मेन डॉक्युमेंट सगळे आसले ते पासून आसले सगळे। सद्या काय खबर ना कितें जालें तें? ना डिप्टी से आया तो मैं पहले अपना रूम खोलने में थोड़ा देर बैठा, देखो पटपट आवाज़ आ रहा है तो बाहर निकल के मैं देखा। देखने के बाद में पूरा आग फैल गया था। उसके बाद में बाजू वाला को अंकल को बुला के लेके आया, उनको दिखाया कि आग लग गया, उनको फ़ोन कीजिए कहाँ गए। तो बाद में उसको दिखा करके बाद में फिर मैं अपने वाइफ को लाने के लिए गया। मैं दीदी के पास रहते हैं, वहाँ से ला करके आया, फिर अपना सामान निकाला। जब तक वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, पानी टंकर आया। कॉल आयल्या पर आमची गाडी घेवन आमी येयले आनी गाडी घेवन येतकूच सगळो उजो बिजो सगळो भरपूर उजो पेटलेलो। पेटतकूच आमी कितें केलें, आमी भितर वचपाक आनी चान्स दिसले। पयलीं भायल्या वाटेन फाटल्या वाटेन मारून घेतले, मागीर एक दार फोडले आमी ते। तितल्यान आमचें काय जावंक ना। तेंची ओनर बिनर कोण नासली, ओनर बिनर काजाराक बी गेली असती आनी ते सायडीक बी सगळे नाल्लाचे हे बी पडलेले बिटा। आमी आमचे कडेन एक गाडी जावंक ना, दुसरी गाडी आपयली। दुसरी गाडी आपयल्या पण मागीर आतां ते ऑलरेडी फायर एक्सटिंग्विश केलो। टुरिस्ट पुलीस मोबर टू माजोडा पेट्रोलिंग करताले आणि बेतालबाटी सनसेट बिचार काही भुरगे पिकनीक मनयतना पुलिसांक दिसले आणि तेंच्यांनी येवन ते चौकशी केली उपरांत तांकां दिसले की काही अल्कोहोलिक बॉटल असले आणि तांकां पुलिसांक सांगले की बिचार अल्कोहोल घेवपाक मिळना आणि तांकां वॉर्निंग दिवन गार्बेजीचे चलन दिला। And for this we appreciate our Kolba police and also the tourism police who are patrolling day in and day out. मोटायते भाशेन ते तेंगेले पेट्रोलिंग एंड चॅकिंग चालू आहा। आनी समज एक चुकोन कोणूय घेवन वयता जाल्यार तेकाय ते कॉशियस कोताय। आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटाय ते आमगेले तिनूय बिचांचेर आमी बोर्ड मारलो आहाय, नो अल्कोहॉल ड्रिंकिंग ऑन द बीच और नो कॅरिंग बॉटल्स ऑन द बीच। माजोडा म्हणल्यार चॅक केलें आनी आमी हिंगा बेतालबाटी एक पिकनीक पॉयंट मेळ्ळो। पिकनीक पॉयंटार तेंचे आमी वेरीफाय केले तेंचे कडेन थोडेशे सम अल्कोहॉल आसले, पण ते डेट अल्कोहॉल इज इंटॅक्ट, इट इज नॉट इन ओपन प्लेस। मागीर तांकां सगळ्यांक सांगलें अल्कोहॉल ते सगळें घाला हिंगा पिवपा अलावड ना तुमकां। आनीक तेजे एज पर डायरेक्शनान तेमी अल्कोहॉल सगळें घातले, पॅक केले आनी ते म्हणटा सगळे घेवन आतां वयतले। आनी ते आतां सद्या म्हणटा आमी अल्कोहॉल काय यूज कन्ज्यूम करपाना आनी दे पॅक केले तेमी सगळे। आनी आतां तांकां क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिला हिंगा अल्कोहॉल अलावड ना पिवपाक। दीस इज अ बीच एरिया आनी गव्हर्मेंटा पासून सांगलां की तशें हें करपा जायना।
but now at present there is a means notification yet to come. This is means it is one process. गोंयचे दायज आतांच्या भुरग्यांक मुखार हाडपाक आदिवासी संघटना केपें हाचो 2 दिसांचो आदिवासी मेळावो 5 तारीख आनी 6 तारीख केपें कॉलेज ग्राउंडार जातलो. चाट्यांनी म्हणुया, लोगऱ्यांनी म्हणुया, तोंडबारांनी म्हणुया, मागीर तुगेले आमी ह्या वर्साक आमी कबड्डी गेम इंट्रोड्यूस केल्या. तेच भाशेन आमी जी आमची आदली क्राफ्ट जे आहात मल करपाची म्हणुया, सान्नी करपाची म्हणुया, निवणी करपाची म्हणुया, जे आतांच्या भुरग्यांक कळना ते आमी थिंगा आमच्यो बायलो तुमकां प्रत्यक्ष डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयतल्यो. तशेंच आमची जी कापडां आदली कापडां जी न्हेसतालीं तिवूय कापड न्हेसपाक आमचें प्रत्यक्ष डेमॉन्स्ट्रेशन आसतलें. दुसऱ्या दिसाक आमच्यो थिंगा वेगवेगळे स्टॉल आसतली. पयलीं दिसाक स्टॉलां आसतलींच. तुगेले आमगेले पारंपारीक सोजी म्हणुया, आंबील म्हणुया, तुगेले सान्नां करपाचें, दोदोल, मागीर पिठा गुळयो, सगळ्यो जी वेगवेगळी जिन्नस आसात ती आमची थिंगा स्टॉलां आसतलीं 2 दीस. डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर ट्रायबल वेलफेअर हाच्या जोड पावलान आमी 2 दिसांचो ट्रायबल फेस्टिवल घडोवन हाडटात. जानेवारीच्या 5 आनी 6 ह्या फेस्टिवलाचे मुखेल सोयरे कशे आमचे गोंय राज्याचे आर्ट एंड कल्चराचे मिनिस्टर आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे आमचे मदें आसतले. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. तुम्ही पळयलां आसतलें फोंड्या सिवरेजीचें जें काम मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. मेळत म्हणल्यार वयता वयता थंय फोंड्या जें फोंडकुलां मारून सिवरेजीचें कामाची हें आसा काम चालू आसा. तशेंच त्याच बरोबर गॅसीची पायपलायन घालपाचेंय काम चालू आसा. त्याच बरोबर BSNL केबलाचेंय काम चालू आसा. आयज आमदार रवी नायकान हांगा तिगांकूय आफोवन तांची एक मिटींग घेतली आनी केन्ना पर्यंत काम हें कंप्लीट जातलें तर एकामेकाक कोऑर्डिनेशन करून कशें काम बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करपाचें आनी फोंडेकारांचे जे रस्त्याचे जे इश्यू आसा ते सगळे सुरळीत करपाक लागून तांकां आतां मिटिंगेक सांगलां आनी फेब्रुवारी पर्यंत सिवरेजीचें सगळें काम कंप्लीट जातलें अशें म्हणून आमदार रवी नायकान सांगलां. डेव्हलपमेंटा खातीर वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रिसिटी किंवा तुगेले सिवरेज जे काम चलता तेजेर, दुसरे गॅसाची पायपलायन चलता तेजेर, आनीक रोडाची काम चलता सगळे. आनी हे सगळ्याचे आमी प्रत्येक आठवड्याक बुधवाराक मिटींग घेता आनी ते कामाचेर फॉलोअप करता. आनी ते काम जे आसा फॉलोअप करता त्या तेंचे कडेन कांय वेळार मेंटेनन्साक तेंचे कडेन पायप नासता, कोणा कडेन आनी कितें नासता, साबण नासता, पूण ताका लागून ते फॉलोअप करचें पडटा तांकां. आनी त्या प्रमाणे ते आमी तेंची मिटींग घेवन जावं म्युन्सिपालिटीचे जावं PWDचे वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे, तुका टॅलिफोन डिपार्टमेंटाचे आनी सगळे आमी सांगता तांकां तेंचे कडेन कोऑर्डिनेशन ना. कशी पायप खंयच्यान खंयच्यान गेल्या, बाबा सिवरेज खंयच्यान गेल्या किंवा तुगेल्या गॅसाची खंयच्यान गेल्या, वॉटर सप्लाय खंयच्यान गेल्या, फाल्यां हेजी येतली कांयच प्लॅनिंग ना. फाल्यां हेजी येवपाचें आसा लायटीची अंडरग्रावंड केबल. म्हणून हे सगळें कोऑर्डिनेशन ना, कोऑर्डिनेशन जावचें आनी कोऑर्डिनेशन करून प्लॅन केल्या शिवाय स्कीम जाग्यार घालची न्हू. खरें म्हणल्यार हे प्लॅन आसा ताका वॉटर सप्लाय सुद्दां प्लॅन करचो पडटा, लेआवट सगळो प्लॅन आसा, सिवरेजीचो. फाल्यां आतां गॅस आतां गॅसाचे आसा, मागीर तुगेलें इलेक्ट्रिकल केबलिंग येवपाचें आसा. म्हणून अशें वेळार तें कोऑर्डिनेशन तर सारकें ना. सगळें जर एकाच उडयता जाल्यार केन्नाय तें उजो पेटूंक शकता हें जावन. पूण ताका लागून आमी तें आयज मिटींग आपण तांकां सांगलां एकमेकांक कोऑर्डिनेशन करा. केन्ना फोडटा आसतना सगळें टॅलिफोनाक कळया, टॅलिफोनाक वॉटर सप्लाय कळया, सिवरेज सांगलां आमी. आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटान सांगलां की अशें तुमी एकामेकाक कोऑर्डिनेट करा आनी हें करा. आजकाल तो दाम्पत्यान तणाव निर्माण जाता.
तशेंच तेंचे संशया खातीर तेंचे खुबशे लग्न मोडटा ते जावचे न्हू म्हणून श्री 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 पाडेश्वर महाराज मठ तर्फे 6 जानेवारी कंपाल हांगा दाम्पत्य आशिर्वाद प्रोग्राम दवरलेलो आसा। तशेंच तितून जो यंग जनरेशनान जो तकलेन स्ट्रेस भरता तेज्या खातीर तेंचे इल्ल्यांनी सुसायड करता, एग्जामीचो स्ट्रेस म्हणा किंवा लायफाचो स्ट्रेस तेज्या खातीर ते भुरगे जे नाकाल्लेले रस्त्यार वयतात तेंचे मार्गदर्शना खातीर हो प्रोग्राम आसतलो। 6 जानेवारीला बांदोडकर ग्राउंड कांपाल येथे दुपारी 3 ते 6 वाजेपर्यंत दाम्पत्य आशीर्वाद सोहळा आणि युवकांना मार्गदर्शन असा हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। त्यासाठी तुमच्या वतीने सगळ्या गोव्याला कळावं की बाबा आमच्या गोव्याच्या सगळ्या लोकांना कळावं की बाबा हा कार्यक्रम होतो आहे आणि हा महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे। कारण आजकालची कपल्स आहेत त्या कपल्सांनी कसं राहिलं पाहिजे, कसं वागलं पाहिजे आणि मुलावर संस्कार कसे केले पाहिजेत। मुलावर संस्कार करणं अत्यंत गरजेचं आहे कारण का आजची जी मुलं आहेत ते उद्याचं आमचं भारताचं भविष्य आहे। त्यासाठी हे जे मार्गदर्शन करणं, घरातलं वातावरण चांगलं आनंदी ठेवणं, मुलांना चांगले संस्कार देणं ही आजच्या कपलची गरज आहे। ती गरज सगळ्यांनी समजून घेतली पाहिजे, जाणून घेतली पाहिजे आणि आजच्या मुलांना चांगले संस्कार दिले पाहिजेत। आजची मुलं जी आहेत ती पुष्कळशा दबावाखाली राहतात, पुष्कळशा त्यांच्यावर स्ट्रेस आहे, पुष्कळसं त्यांच्यावर एक आईवडिलांचं एक त्यांच्यावर बर्डन आहे। ते बर्डन ती मुलं थोडंसं काहीतरी झालं किंवा थोडंसं काहीतरी आईवडिलांनी म्हटलं किंवा थोडेसे काहीतरी मार्क्स कमी पडले म्हणजे ते शेवटच्या ह्याला म्हणजे आत्महत्यापर्यंत ते पोचतात। त्यासाठी हे युवकांना पण एक मार्गदर्शन आहे। हे जीवन जे आहे सुंदर आहे, खूप चांगलं आहे आणि हे जीवन जगण्यासाठी आहे। विवेकानंद एनवायरमेंट अवेअरनेस Brigade in collaboration with Kala Academy has organized an event called Prakash Parva on 5th of January at Kala Academy. की 5 जानेवारी शेनवारा 5 जानेवारी प्रकाश पर्व असो विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज आणि कला अकादमीच्या सौजन्यान हांगा कार्यक्रम आम्ही दवरला। आता ह्या शेनवारा प्रकाश पर्व हो कार्यक्रम दवरला आणि वेगळो असो बरो कार्यक्रम गोयच्या जनते खातीर मेळटलो। ह्यो कार्यक्रमाचे उद्घाटक आणि चीफ गेस्ट जावन आसात मिस्टर आयझॅक केईमकर। आयझॅक केईमकर ही मुंबईचे बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे एक्स डायरेक्टर आणि ते बटरफ्लाय मॅन ऑफ इंडिया ह्या नावान वळखतात। ही इज द ऑथॉरिटी ऑफ बटरफ्लायज इन इंडिया, काइंड ऑफ द फ्रजायल इकोसिस्टम हॅबिटाट ऑफ बटरफ्लायज विथ इंडिया ह्या विशयाचेर उलयतले। तशेंच त्याच दिसा डॉक्टर मंदार दातार हे सायंटिस्ट जावन आसात, ते फ्लोरल डायवर्सिटी ऑफ गोवा ह्या विशयाचेरूय तांचे व्याख्यान जातले। ताजे उपरांत पंकज लाड जे पक्षी तज्ञ आसात गोंयचेच ते उलयतले, ते स्वता पक्षा बद्दल म्हायती दितले, तशेंच पक्ष्यांचे आवाजूय काडून दाखयतले। ही 3 व्याख्यानां जाल्या उपरांत प्रकाश सालेलकर हे जे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आसात तांचो सत्कार करतले। त्याच दरम्यान सचिन मदगे हे मूर्ती कलाकार ते तांचो लायव्ह पुतळो हांगा करतले। एक 1.5 वर तेंच्यांनी घेता म्हटल्यार आनी त्या 1.5 वरा भितर लायव्ह ते पुतळो करतले। तशेंच आशिश शाह म्हणून आमचो एक मेंबर आसा, ताणें वेस्टर्न घाट्स ऑफ गोवा हो यूट्यूब चॅनल केला, तो लॉन्च करतले आमी त्याच दिसा। गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळ्या। पळत रावत प्रुडंट। नमस्कार।